माझ्या घराकडे एका मनशाक बेश्टे घेवन आयले आनी म्हणपा लागले एका नोकरी जाय। हांवें ताका विचारलें तूं कित्याक आयला काय म्हणून, ओके तूं हेज्या कडल्यान पयशे घेतला काय म्हणून। थंयच्यान सुरवात जाली। जर कोणूय येवन बेश्टोच मुख्यमंत्र्या कडेन रावता किंवा मंत्र्या कडेन रावता, येवन फोटो काडटा, आपले फोटो व्हरून दाखयता आनी जर पयशे मागता, ह्या लोकांक वचून सावध रावचें। कारण खंयसरूच सरकारान म्हणजे सगळे जे आहा पयलीं ट्रान्सपरन्सीचे नोकऱ्यो मेळटा ताका अरेस्ट केले। पयलीं ताका हेज्या पयलीं 4 फावटी अरेस्ट केला। पुजा शर्माच्यो 5 गाडयो जप्त केल्यात। पुजान कोटीचे सुमार लोकांक तोपी घाल्या। पुजाची आज म्हाड्डोळ पुलिशेंत चौकशी जाली। जी पुजा नायक हाजी जी केस आशिल्ली, जी फ्रॉड केस, ह्या केसीन जेन्ना तिका म्हाड्डोळ पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली त्या टायमार तिका 4 दीस रिमांड घेतलेलो आनी हो 4 दीस रिमांड आयज जेन्ना सोंपलो परत तिका आयज कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केली आनी 4 दीस तिका पुलीस कस्टडी घेतल्या। आतां पर्यंत ह्या केसीन पुजा नायका वांगडा एक अजीत म्हणटा ताकाय एक अरेस्ट केल्लो आसा आनी तिच्या विरुद्ध एक म्हापसा हांगासर कंप्लेन जाल्या आनी त्याच प्रमाणे बिचोली एक कंप्लेन जाल्या। आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या अनुसार म्हार्दोळ पुलिसांनी तिज्यो 5 लग्जरियस गाडयो काल राती हाडून अटॅच केल्ल्यो आसा। हितूर MG हेक्टर, फॉर्च्युनर, BMW, एक एमेज आनी एक वेर्ना अश्यो गाडयांची नांवां आसा। त्याच प्रमाणे आनिकूय हितूर पोंडा म्हार्दोळ पुलीस आहा ते चौकशी करीत आहा आनी त्या मुखार ज्यो गजाली येतल्यो त्यो आमी तुमच्या मुखार हाडटले। म्हार्दोळच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।